हांव मिकी फेर्नांडीस. आमगे घरा चोरी जाल्या. राती आमी 8 लोक मारले. आमगे ऑपोजीट आमगे घरां आमी थिंगा रावताले. थिंगा आमगेलें हें आमगे न्यू घर आनी ती चोरी जाल्या. आनी सकाळीं चोरी जाल्या त्या रुपान हांव सकाळीं चुवपा येयलें जाल्यार आख्खें वायर उकाण वयलें घराचें आख्खें फूल. पयलीं एक पाट जालें तशें करून 1.5 म्हयन्या पयलें जाल्लें काण वयलें म्हळ्यार सकयले वयले थोडे वयले. मागीर ते आतां पोतून हांव वायरींग केल्लें आख्खेंच फूल पोतून गायिल्लें. आतां 15 दीस जाले. 15 दीस म्हणल्यार आतां आख्खे वयले वयर आनी सकयले सगळे वयले. मे बी लॉस म्हणल्यार आमकां 2 लाखां वयर लॉस जालें. बरें हेवी गायलो त्यो फिनॉलॅक्साचे हेवी वायर घायल्ले सारके बरें. आख्खें कांयच दवरलो ना तेंच्यांनी. सगळें आख्खें कातून वयले. पयलीं एक्सिबिलिटीन मागीर कातून वयले थोडे अशें करून आनी आतां काटेरान सगळे कातून वयले आख्खेंच. न्यू बंगलो बांदता हय न्यू बंगलो बांदता आमगेलो. आनी ते आख्खेच वयले वायर सारके वायरींग केल्लें फूल वायरींग केलें आख्खें फूल कंप्लीट केल्लें वायरींग. रातीको येवन लॉक मोडली आनी लॉक म्हणून भितर येवन आख्खें वयले सगळे वायर आख्खेच वयले. मॅसेज दिवपा दिता हांव आनी लोकांले बी आसता अशें करून हें बंगलो बी काडलो आसतले. आतां हे भाशेन काण वयलें जाल्यार कितें आमगेलें आख्खेंची कितू लॉस जाता. आनी हांव पुलीस सकाळीं येयल्ले. पुलिसान सगळें केलां. CCTV हें बी घेयले सगळे सायडीचे आहलो ते. आनी हांव पुलिसांक मागोता मातशें बेगीन तेंका धरची म्हूण. कित्याक लोकांले बी ते चोरूं शकतले लोकांक लॉस जातले भरपूर. तेका लागून तुमगे CCTV आसली ना आमगे आसना पूण शेजऱ्यांनी आहलोली सायडीन आहलोली रस्त्या वयले तें सगळे चारी सायडीच्यान सगळे वयले फुटेज काण. मातशें मागोता हांव पुलिसां कडेन मातशें बेगीन तेंका धरची म्हूण. तूं कितें डावट बी आहा कोणाचेर? ना डावट म्हणल्यार आतां पयलीं आमगे सगळें बरें आहलोलें. आतां आतां एक 2 म्हयने 2-3 म्हयने जाले हें जावपा लागल्या. पयलीं सगळें आमगे बरें आहलोलें कांय आसना. पयलीं आमगे अशें करून सगळीं जनेल बिनेल कांय लागलो आसनाय. अशें करून ग्रिल्स लागलो आसनाय. पयलीं कोण कांय नाहलो आमगे मॅटेरियल सारकें हिंगाय आसतालें. आतां हें जावपा लागलां. 3 म्हयने जाले सारकें हें जाता. आनी बाकी सामान आहलें तें कांय वयलें ना बाकी सामान कांय उरना. तेंगे आख्खें तेंगे फर्निचराक काम कोताले. तेंगे आख्खें फूल तेशी आहा. तेंगे मशीन सगळी तेशी आहाय. फकत आमगे वायर काण वयले आख्खेच. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। ये तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान। घर घर में पंचामृत।